हॅलो, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। डिसेंबर म्हयनो आयलो काय आमच्या कॅथलीक भाव भयणांक सगळ्यांक उमेद जाता आणि 25 डिसेंबराची सगळी उमेदीन अशी वाट पळयतात आणि एक म्हयनोभर पयलींच तांची तयारी आसता। कारण म्हणजे क्रिसमस हाचो सगळी जाणां वाट पळयता आणि तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतलीच। आयज आमी आयल्यात पणजे मार्केटान वचून पळोवया कशी क्रिसमसाची तयारी चल्ल्या लोकांची आणि लोक कितले एक्सायटेड आसा क्रिसमस सेलिब्रेट करपा खातीर। चलात तर पळोवया आमी ह्या लोकांची सगळ्यांची उमेद। कितली सारकी उमेद हांगासर येवन जाली, कारण म्हटल्यार वेगवेगळे प्रकारचे हांगासर स्टार्स पळोवपाक मेळटा। वेगवेगळे जे क्रिसमसा खातीर आमचे कॅथलीक भाव भयणां जी वस्तू यूज करता ते आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा। जाल्यार आमी ह्या शॉपाच्या ओनरा कडेन तांचे कडल्यान जाणून घेवया की ह्या वर्सा तांचे कडेन कसले कसले वेगवेगळे वस्तू आयल्यात ते। सर, तुमकां गोमंतक टीव्हीन येवकार। ह्या वर्सा कितें क्रिसमसा खातीर न्यू अश्यो वस्तू आयल्या? न्यू म्हणजे मेनली जे लायट्स आसा, LED स्टार्स आसा पळय ती नवीन आयल्या। मागीर ट्रेडिशनल स्टार्स जे आसा ते आसात आमचे, तर नवीन म्हणटा ती इको फ्रेंडली नवीन स्टार्स आयल्या विच आर मेड टोटली आउट ऑफ पेपर, म्हणजे एनवायरमेंटाक कांयच हे जायना तशें। आनी बाकीचे जे नॉर्मल आमचे डेकोरेशन आसता ताका एकदम बरो रिस्पॉन्स आसा, कित्याक कोविडाक लागून 2-3 वर्सां जाली लोक मातसो फाटीं सरलेलो, पूण ह्या वर्सा सारको उत्साहान गिरायक आसा आमकां आनी लोक भयंकर खरेदी करता। जवळ जवळ आता 20-25 दीस जाले आमी स्टार्ट केल्ले, पूण पयल्या दिसाच्यानूच आमकां रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा। गेल्या वर्सा कितें आशिल्लें आमी इतलोच माल हाडलेलो पूण मातसो मुवमेंट इतलो नाशिल्लो, पूण ह्या वर्सा एकदम बरो आसा रिस्पॉन्स लोकांचो। जाल्यार आतां आमी तांचे कडल्यान जाणून घेतले की हांगासर इको फ्रेंडली सुद्दां हांगासर स्टार्स आमकां पळोवपाक मेळटा आणि जशें की तेंच्यांनी सांगलें की लोकांचो रिस्पॉन्स तांकां भरपूर बऱ्या प्रमाणान आसा। कारण म्हटल्यार फाटले 2-3 वर्सां साकून क्रिसमस हे बरें सेलिब्रेट करूंक मेळोंक नासलें, कारण म्हटल्यार कोविड आशिल्लो। पूण ह्या वर्सा लोकांचो बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद आसा आणि 20 ते 25 दीस जाले ह्या लोकांनी म्हणजे खरेदी करपाक सुरवात केल्या। आमी हांगा आतां 15 वर्सां जालीं हांव हे करता। हांगाच आमचो स्टॉल आसता। आमी हय लायटीस आनी डेकोरेशन्स आयटम्स कॅप्स आनी आमी गोटे करता आमचे आमी करता। कितलो टायम लागता गोटे करपाक आनी गोट्याचो प्रायस कितें आसा? गोटे आमी 4 भशेचे करता, 4 सायजीन करता। 1 नंबर, 2 नंबर आनी 3 नंबर आनी 4 नंबर सायज। ते आमकां ते आमी दिवाळी जाली की रोखडीच आमची हे चालू जाता करपाक चालू जाता। हय, कितें रेट आसा? आमी गोट्यांचो 200 रुपयान स्टार्ट आहा, 200, 300, 400। मॅक्झिमम 400 रुपया मेरेन गोटो आहा। आमचे कडेन तुका झाडां मेळटली, हेजी क्रिसमस ट्री मेळटली, तुका बॉल्स मेळटले, बेल्स, डिफरंट टायप्स ऑफ डेकोरेशन्स आयटम मेळटले तुका, प्लस स्टारां मेळटली तुका। हे सगळे आमचे कडेन आहा पळय ते सगळे इंडियन हेजे तुका आमी इवन लायटी विकता ते इंडियन विकता, चायना विकिना। हय, इंडियन मेडूच विकता की ते परत रिपेर करूं शकता, परत नेक्स्ट टायम रिपेर करपाक मेळटा ते। प्रायजा भितर गेल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा मातसो रेट वाडलेलोच आहा, पूण लोकांचे पर्चेसींग गेल्या वर्सा पेक्षा 50% कमी जाल्लें आसा। Christmas we celebrate in a grand way. We go first for mass, then after that we have get together. Otherwise next morning we have a family get together. So once a year like we meet all our family. क्रिसमस जावन आसा जेजूचे जल्माचे दीस। ओके, 25th of December Jesus was born on earth and he came here to save people from sin. Okay, he came so that all of us may reach heaven, and this is the joy which is spread to everywhere all over the world, and this is a time where everybody comes together to celebrate. It may be all types of religions, it may be all type of people, it is no caste, no creed, everybody together they celebrate. It is sharing, giving and sharing happiness to everyone.
हेज्यान फुडें आमी पळोवया की लोकांचो क्रिसमसा बद्दल कितें मत आसा ते. This week December, all my family has come together. We are celebrating together. Not only 25th, but the whole season, I mean, complete 1 week. Okay, with a joyous mood. We celebrate for the coming of the is the lights, you know, how you celebrate in the light. So we are saying Christmas is the day of lights. We are doing various, sweets, and we make lot of sweets, different type of sweets. We put stars, we put lighting. How you put for Diwali, we put sort of lighting. Then Christmas tree. So amka neuryo kutta, ami dodol kutta. Then we bebinka, dosa, then mandare, all that this thing we make it. We make just 5 days before at least. Yeah. Other people they make 7 days before, but we are making it. Yeah. Dodol kela, bibi kela, cake घेतल्या आणि आता सध्या आनीक बारीक बारीक घेतलेले आसा. भितर बेगान आसा येता डेकोरेशन आतां घेता. हय हय क्रिसमस कितें आमचो जेजू जल्मान येयला सारको सगल्यांचो म्हत्वाचो सगल्यांकूच सारको तितलो आनी आमकां व्हडलो देव ना आमी सारकोच व्हडलो देव आमचो म्हणटा तो जेजू. सो आमी सगळे तेजेरूच विश्वासान भावार्थान चलता. आनी हांव मागता आमचे सगळे क्रिस्तांव तशे हिंदू तशे मुसलमान तेणी विश्वास दवरून फुडें वयचे. कोणाकूच धर्मा विशीं कोणाच्यान कांय करूंक जायना. धर्म सगल्यांचो एकूच देव एकूच. तितून मेन आसा ते आमचे तेजे जेजू हाक्यान घेवन तेज्या आनीक सांजे आनी तेजी आवय ही मेन आमचे. बाकीचे मागीर तो येयलो सगलो शो. So hello, we are from Germany and we are surprised that you all celebrate Christmas and you decorate your houses, and there's a Christmas market as well, like almost at home. Oh yes, we do. We are invited for a wedding here, so we ask first of all her mom if we are allowed to go abroad while we are not staying at home for Christmas. So she gave us our blessing, and that's why we are here. So we celebrate within the family. We provide gifts and have a great dinner, which usually prepares my wife, supported by my daughter. And I assume it's quite similar here, yes? Yes, I like the Christmas things around, so it makes me feel a little bit at home. Yes, but I miss my family and the presents because we didn't took our presents here. We kept them at home. So yeah, it's fine. We love butergebakken. It's a cookie made of flavor and butter, and yes, we love that. That's our favorite dish. जाल्यार आमी लोकांची मतां जाणून घेतली. लोक भरपूर सारके एक्सायटेड आसात क्रिसमसा खातीर. आनी हांगासर ह्या मार्केटान जर तुमी पळयत जाल्यार वेगवेगळे सांटा म्हणनाका सांटा म्हणजे सिक्रेट गिफ्ट जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना उमेद जाता. तशेंच हांगासर वेगवेगळी गिफ्टां आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार हांगासर क्रिसमस ट्री आसा. ताजे उपरांत आमी हांगासर जिंगल बेल पळयले. वेगवेगळे भुरग्यां खातीर व्हडल्यां खातीर अशे वेगवेगळे वस्तू हांगासर क्रिसमसाचे आमकां पळोवपाक मेळटात. आनी लोकूय तितलेच एक्सायटेड आसा. लोक हे सेलिब्रेशन आपल्या वेगवेगळे तरेन करतात. थोडे लोक 25 दिसां पयलींच्यानूच ह्या सेलिब्रेशनाची सुरवात करतात, जाल्यार थोडे लोक क्रिसमसाक 5 दीस आसतना हाची सुरवात करतात. जाल्यार लोकां कडेन उलयतना आमकां अशेंय कळ्ळें की क्रिसमसा खातीर वेगवेगळे पदार्थ ते करपाक म्हणजे कितलेशेच दीस पयलीं सुरवात करतात. हे क्रिसमस सेलिब्रेट लोक करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर.